गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक हेडलायन्स. दोंगर फोडपाक 600 जिलेटिनां आयली खंयच्यान? आग्वाद सारकिल्ले पवित्र सुवातेत कशे दिले बार्र घालपाक? गोंय सरकाराची जाल्या एक्सपायरी डेट. टीएमसीच्या ट्रोजन डिमेलोचेर सावंत सरकाराचेर फरार फार. खूब जाले सीसीटीव्ही कॅमेरांचे कौतुक. आता ते सांबाळपाचे करात यत्न. सीसीटीव्ही कॅमेरांनी बंद जायना गुन्यांवकारी. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. बेशिस्त आनी बुरशेपणाची सोंपली हद्द. कळंगूट मतदारसंघात दर्यादेगो जाल्यात कोयराची बल्ला. स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो भोयो भोयो. पळयात समीप नार्वेकाराचो रिपोर्ट. आणि आता आजचे कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे भौशीक सुवाता वयले भोवतेक सीसीटीव्ही कॅमेरे कड्डम जाल्यात. फोंड्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरे जाल्यार फाटलीं 6 वर्सांली चलच नात. गुन्यांव वाडत आसात. पूण फक्त सीसीटीव्ही घातले म्हण जायना, ते सांबाळपाकय जाय. ताळे सांगतात. आयकात कृष्ण नायकान दिल्ली पुराय बातमी. आज आमी फोंड्या आसात. फोंड्याक सद्याक एट प्रेझेंटली सीसीटीव्ही बसयल्ले आसा 6 वर्सां पयलीं. पूण त्या सीसीटीव्हीची अशी जाल्ली आसा की ते कॅमेरा ते कळमेल्ले आसा, कित्याक तांकां मेंटेनन्स नासून ते सगळे बंद पडिल्ले आसात. ताका लागून लोकांचो एक डिमांड आसा की हे सीसीटीव्ही चालू जावचे आनी लोकांक एक भंय लागचो की सीसीटीव्ही आसा म्हणटकीर क्रायम जावपाचें कमी जाता, कित्याक सीसीटीव्हीचे हेणेच लोक भिवूनच क्रायम कमी करतात. ताका लागून लोकांचो तो डिमांड आसा की हांगा फोंड्याक जे सीसीटीव्ही बसयल्ले आसा पूण ते सद्याक चलनात, ते चलचे. आनी लोकांचो डिमांड आसा की लोकांनी हे बेगीन गव्हर्मेंटाचेर बेगीन लक्ष घालून हे सीसीटीव्ही बसयचे आनी क्रायम लेवल आहा तें देंवोवचें. सगळे फोंड्याक सीसीटीव्ही आसात पण खंयच्याच सीसीटीव्ही चलना. मागचे 6 वर्सां पयलीं सीसीटीव्ही लायिल्ले कारण फोंड्याचे जे गुन्हे जाता ताचेर देखरेख दवरपाक. पण कालांतरान खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडेन हाचेर लक्ष दवरपाक जालें ना, मेंटेनन्स जालो ना आनी अशे तरेन हे 6 वर्सांनी हे सीसीटीव्ही बंद आसात. फोंड्यान वाडटे गुन्हे जे वाडटा, जे परप्रती आज गोंयांत आयसा PRA म्हण खंयचेय म्हण, हांकां तुमी एक दिसान दीस वाडटले की आमच्या पेपरार तुमकां दिसता की रेप जाता मायनराचेर, जावं बायलांचेर जाता, चोरयो जाता दिसा डोळ्या, स्नेच जाता, वाडटे अपघात जाता आनी भुरगे धांवता कोणाक ठोकून. कारण मायनर भुरगे आसात, मायनराच्या हातान गाडयो चड आसा आनी हे भुरगे ठोकता आनी धांवता. जर सीसीटीव्ही आसत जाल्यार हे भुरग्यांचे नंबर प्लेटी मेळटली आमकां, हे भुरगे कोण ते मेळटले आनी जे गुन्हे जाता आजकाल जे चालू आसा ताचेर आळो बसतलो आशिल्लो. म्हजी मागणी आशिल्ली फोंडेच्या आमदारा कडेन, आमच्या गोंयच्या CMा कडेन, तशेंच आमचे हे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न आसा, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, आमचे पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील, पोंडा पुलीस स्टेशन आनी ट्रॅफिक पुलीस हांचे कडेन म्हजी मागणी आसा की तुमी सगळ्यांनी एक जावन हे सीसीटीव्ही कार्यान्वीत करचे आनी फोंड्यान जे गुन्हे वाडटा तांचेर जी दीस रात गुन्हे वाडटा ते कमी करपाक जाय. आनी तर आमच्या नागरिकांक सुरक्षीत दवरपाचें काम तुमचें आसा, तुम्ही करपाचें अशी म्हाजी मागणी आसा. सगळ्या फोंड्या वॉज अंडर CCTV सर्वेलन्स. कितकेशेच CCTV घातिल्ले पूण प्रॉपर मेंटेनन्स नाशिल्ल्या कारणान आज ते म्हाका तर दिसता की ताजें कांय काम चालू ना. पूण आयच्या युगान CCTV सर्वेलन्स, CCTV आसप सिटीन हे सामकें म्हत्वाचें आसा. ताजे लागून खुबशे क्रायम रेट देवूंक शकता. सगळ्यान मेन म्हणजे CCTVच फक्त घातले म्हणून जायना, ताजो बॅकअप म्हणजे ताजें सर्विसींग कोण करतलो, मेंटेनन्स कोण करतलो हें बी पयलीं डिसायड जावपाक जाय. त्या खातीर फंड्स प्रोविजन आसपाक जाय. त्याच वांगडा CCTVचे सर्वेलन्स चालू आसा हें लोकांक कळपाक जाय. म्हणून सगळे कडेन बोर्ड आसूंक जाय की सिटी अंडर CCTV सर्वेलन्स. आनी प्रत्येक CCTV सकलूय बी आसपाक जाय सिटी अंडर CCTV सर्वेलन्स. तातूंत कितें जाता की लोकांक पयलींच एक धाक बसता की कोण तरी आपल्याक पळयता आनी त्या लागूनच तो चुकीची पावलां उखलपाक फाटीं सरता. तीच म्हत्वाची घटना आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. राज्यांत कोयराचो विशय तसो नवो न्हय. वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. सरकारान स्वच्छ भारताचें उतर दिल्लें खरें, पूण खंयच तशें दिश्टी पडना. बेशिस्त आनी बुरशे लोक आपल्याक जाय तेच करतात हेवूय तितलेंच खरें. पळयात कळंगूट मतदारसंघांतल्या दर्यादेगांची परिस्थिती दाखोवपी रिपोर्ट. गार्बेज म्हणटा तो इश्यू म्हणटा तो कितको हातपाय मार तो अनसॉल्वच रावता. एक म्हणटा तो एका विजन ना कांय ना, ताका लागून हो इश्यू असो अनसॉल्व जावला. सरकार कितके स्वच्छ भारताचे घोशणा दिवं पूण हेका प्रत्यक्षान हेची इम्प्लिमेंटेशन अजून
केन्ना जातले कितके पावस लागतले हेच्यातून सांगूं येना. आयज आमी फूल कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक कोस्टल बेल्टाक एक रावंड मारलो फक्त एक रिव्ह्यू घेवपाक. बाबा गार्बेज मॅनेजमेंट गार्बेज कलेक्शन इन रियालिटी जाता काय ना. तुम्ही आता आमचे विज्युअल पळयशात तुम्ही ठरायात कशें कितें तें. आमी फर्स्ट गेले आग्वादा फोर्टार रस्त्याक लायनीक अश्यो कोयर पडल्यात. प्लास्टीक म्हणात कितें म्हणात नाका कोणी खावन उडयला सगळें उडयला. क्लिनींग जायना. सायडीकूच हेलिपॅडार पोटल्यो अश्यो उडयल्यात बांदून उडयल्यात. थंय क्लिनींग जायना. मागीर आमी कानोळे बिचार गेले चिकेरे बिचार गेले. चिकेरे बिचार कोयर हे केला आनी असो सायडीक उडयल्यात. नाल्लाचे हे म्हणा आनी खंयचे नाका आसलेलो तसो हे उडयला. मागीर फुडें कानोळे बिचार म्हणटा ते क्लिनींगूच जायना. आडसरां खावन उडयल्ले आडसरां सोल्याचे बाटल्यो उदकाचे बाटल्यो प्लास्टीक रेपरां अश्यो बिचार रेवेन पडल्यात. आनी सायडीक ते डस्टबीन आसात डस्टबिनां ते शोभेच्यो वस्तू दवरल्यात. मागीर फुडें आमी कालांगूट बिचार गेले. कालांगूट बिचार तीच परिस्थिती. बिचार तुमी पळयात रेवे बरोबर तुमकां बारीक बारीक प्लास्टिकीचे बुड्ड्यो प्लास्टिकीचे हे दिसता. मागीर थंय बसून गार्बेज म्हणटा ते पोटल्यांनी बांदून उडयला. बागा बिचार तशीच परिस्थिती. बागा बिचार तरी सरप्रायझिंग टिटोस लेन बागा बीच म्हणटा ते फामाद एरिया थंय एक मिनी संसोडो घातला. आता आमी आसात टिटोस लेनाच्या वाटेर मातशे भितर गेल्यात तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता कसो मिनी संसोडो तयार केला. हॉटेलांतल्यान शेकांतल्यान आनी हांगा ट्रकांनी हाडून हांगासर डंप करतात. हो डंप करता तो खरो पूण ह्या गार्बेजी फाटल्यान कितें जाता खरें कितें तें कोण नकळो. बाबा ही गार्बेज फुडें वता ट्रिटमेंटाक हांगा पयला सगळी घाण जाल्यात. फुडें काय बरो सिरीन बीच आनी हे सिरीन बीचाच्या फाटल्यान असले नाका आसलेले धंदे चलतात. बाबा एक खंय तरी एक डिमार्केटेड एक जागो आसूंक जाय आसलो हो डंप करपाक आनी तो ट्रीट करपाक आनी कितें तरी शेड नाल्यार कितें तरी हांगासर ओपनली पळयत एकट्यान डंप करता चल्ले असले हांगासर नाका आसलेले कामां चलतात. लोक नितळ श्वास घेवपाक दर्यादेगांचेर वतात. पर्यटक तेच खातीर गोंया कडेन ओडून येतात. पूण प्रत्यक्षात दर्यावेळो जावन रावल्यात कोयराची बल्लां. आयकात टीएमसीचो म्हणयारो ट्राजन डिमेलोक. See, now we have travelled right from Fort Aguada to Baga. On the way, when you see the garbage, it is nothing like around next to Tito's. It is nothing but a mini Sonsoro over there. And what is our tourism minister talking of getting quality type of, even the local tourists. When I say local, I am talking local Indian tourists will not want to come here. Forget high quality tourists. TMC demands that this tourism minister be sacked immediately. He is not doing anything in the interest of tourists. We demand that tourism minister explains, if not put in his resignation, hand it over to somebody who can at least see that the garbage problem is cleared and a wrong message is not given to the tourists who are trying to come to Goa from outside the state and even from foreign countries. See, if the contractor is not being pulled up by the tourism minister for all the mess that is taking place, then it is very clear that something is exchanging hands. Otherwise, the tourism, now the other day he came to Baga, he spoke about somebody overcharging. He did not see all this, his eyes were फुटलेच हवे त्याचे हे पोग ना त्याने सगळे गार्बेजाचे. इट इज व्हेरी सिंपल. इज अ पॉलिटिकल थग जे एव्हरीबडी कॉल्स हिम. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपै बाळगी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडली खबरो. सोमारा वास्कोचो कार्निवाल जालो. कार्निवालाचो फ्लोट पुराय वास्को बोन रेल्वे स्टेशना मेरेन मिरवणुकीन गेलो. राजा राणीक पळोवपाक लोकांनी भोव गर्दी केल्ली. पळोवया मिरवणुकेंतले कांय खीण.
गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी भक्तीपै बाळगी. अनु वास्कोच्या राजाची काणी बरीच रंगली. वास्कोच्या कार्निवाल परेडीत अनु अजाप पळोवपाक मेळ्ळे. एक राजा आनी 2 राणयो. 25 वर्सांची परंपरा बदलत अनु 2 क्विना बरोबर कार्निवाल मिरवणुकेत किंग मोमो वास्को भोवलो. आयकात पणजेच्या राजाची काणी 25 वर्सां आदली. दर वर्सा वास्को कार्निवालाची मिरवणूक जाता. सरकारी अर्थातच पर्यटन खात्याच्या खर्चान. मुरगांवचे मिरवणुकीचो राजा मात येता पणजेच्यान. पूण अंदू इप्रीत जाले. राजा येताना पणजेच्यान राणयेक बरोबर घेवनच आयलो. वास्को पावून वाद जालो. राणी आमचीच जाय, करता कितें कोफुसांव जाले. पूण केस्तांव जावचे न्ही म्हण तडजोड जाली. वास्कोची राणी रथार चडली आनी कुशीक 2 राणयो मिरयत राजा आख्खे मुरगांव भोवलो. पळयात. The kings goes all 4 places. In Vasco last 25 years, more than 25 years. The queen is coming from Vasco. It is Vasco. It is a procedure. They call the application for the king. This is the wrong thing what the queen is saying. I am a queen. No, this is wrong. King, yes. We are not changing the king. We are changing the king. See, he has been selected. We agreed. We are not disputing the king. आम्ही किंगाक डिस्प्यूट करीच ना. आता किती ऍग्री झालेला आता agree झालं. सोडेल त्यांच्यानं. Kai na, it is just a misunderstanding, so there is no confusion at all. This is a Vasco Carnival, and we are all happy about it. That we are all together. It's Viva Carnival. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी भक्तीपै बाळगी. गोंयांत कार्निवालाचो वारो घोळटा. हे फावट परवेरीचो कार्निवाल जालो आनी आतां मोर्जेय जावपाचो आसा. पूण दर वर्सा प्रमाण फोंड्याक अंदू तो जावपाना. देखून फोंडेकारांनी तिडक उक्तायल्या. मेन प्रश्न असो आहा की फोंड्यान हे फावटी कार्निवाल कित्याक जावना. सो आयज आमच्या फोंडा तालुक्यान 4 आमदार आसा. 4 आमदार आसतना तरी आसतना नवे जाग्यांनी कार्निवाल मेळ्ळो. आयज परवरी मेळ्ळो, मांद्रे खंय तरी जालो जाल्यार आमकां फोंड्या मायनॉरिटी जे आमी कम्युनिटी आहा फोंड्या ताजे मदत बरोच हें जाल्लो आहा. म्हाकाय खूब जाणांनी कॉन्टेक्ट केल्लो, अरे बाबा तूं त्या टायमार जडलेलो आनी तुमी झगडून पात्रांवा बरोबर वचून वापरून एका बरोबर वचून तुमी कार्निवाल हाडून त्या टायमार केल्लो जाल्यार आयज 4 मंत्री आसतना फोंड्यान कित्याक येना. सो हांवें म्हणलें आमी विचार करपा हेचेर हांव पळयता. तर म्हाका दिसता आमचेर हो अन्याय जाल्लो आहा फोंडेकाराचेर, पर्टिक्युलरली मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर. की हो कार्निवाल फोंड्यान तो जावन येतालो आनी जे जाल्ले जाय आसलो ते आमकां जावना. प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे फोंड्या ह्याय वर्सा कार्निवाल ना. फाटल्या वर्सान तेणी एंटरटेन केलो. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आनी त्याच प्रमाणे टुरिजम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हो कार्निवाल फोंड्या जावचो. कारण फोंड्याच नसून फोंड्या तालुका संपूर्ण येता. फोंड्या मडकय पिळो आनी शिरोडा आनी भरपूरशा लोकांक फ्लोट्साची इंट्रस्ट आसा आनी त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान तांकां फंडींग दिवन सपोर्ट करचें. सो म्हजो हो पयलो रिक्वेस्ट. आनी दुसरो रिक्वेस्ट म्हजो प्रेसाचो मेन आसा की शिगमो भुरगे खूब मेहनत घेतात शिगमो उत्सवाक आनी तांचे जे प्रायज अमाउंट आसता तो पावता म्हणसर 8-9 म्हयने बी वता. सो शिगम्याक जेन्ना आतां शिगमो येतलो तेन्ना भुरग्यांक हातोहात एटलिस्ट एक 15 दिसा भितर तरी पेमेंट मेळचो. आतांच म्हाका कळ्ळें की फोंड्या कार्निवल ना आनी हो मोठो प्रश्न की कित्याक लागून ना. ज्या जाग्यार 4 मंत्री आसा, ज्या फोंडा तालुक्यान 4 मिनिस्टर आसा, थंय कार्निवल ना म्हणल्यार ती आजापाची गोश्ट जावन आसा. कित्याक ह्या कार्निवलाक सगळे धर्माचे लोक एकठांय येवन ते आमी सेलिब्रेशन करताले आनी ते कंटिन्यू उरचे अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. आनी कार्निवल हो एक पारंपारीक चलोन येयल्लो हें आसा. तर तो फेस्टिवल तुमी आमी कित्याक हाडोवचे म्हणून आमच्या 4 मिनिस्टरा कडेन मागता की तेंचें लक्ष घालून हो कार्निवल फोंडेकारा खातीर घडोवन हाडचो. We should be having something like Carnival, which is for reasons not known. We are not having it for this season. So I would like to request the concerned person to look into the matter. I mean, this should be taking place so that we have all our people coming out, getting together, understanding each other in better ways. When we meet each other on different grounds, we tend to talk and express in different ways. So this is one of a platform wherein we have people coming from different routes, different places, from different countries to take part in it. We have seen big events happening in Panjim, Margao, Vasco. The only thing is not happening in Ponda, and it looks like a backward thing. We need to take our Ponda also forward with the other places. We shouldn't leave it at a very small level. So my request that we should be taking into consideration the Carnival and taking this forward instead of going backward. लास्ट टायम आमी 2022 इलेक्शना
कोड लागून आज सुद्दां आमी सगळे फोंडेकार भावांनी येवन 2-4 पदकां हाडून आमी कार्निवाल साजरो केल्लो तेन्ना हांव मागता गव्हर्मेंटाक हेजेर फोंड्यांत कित्याक कार्निवाल दिवना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 600 जिलेटिनां फोंड्याचे दोंगर कापडे सापडल्यात. ह्या सुवातेर इतल्या प्रमाणात जिलेटिनां पावलीच कशी हाची मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची टीएमसीन मागला. जापानी मनशाची लूट आगवाद जेलीत सुरू केल्ले बार अशा साबार गजाली वयल्यान ताणें प्रमोद सावंत सरकाराक उजरावन काडला. गोंय तृणमुलाचो मिडिया समन्वयक ट्राजन डिमेलोन गोंय सरकाराचे निष्क्रियतायेचेर फारपेट केला. 600 जिलेटिनां सापडूनय सरकार वगी कशें ट्राजन विचारता. Very recently it was in the news. Gelatin were found in massive heavy cutting going on. And you know, this was 600 gelatin sticks. They have shown some 1 or 2 arrests. Point is, from where did these gelatin sticks come out? Is it the same position when drugs were caught in Valpoi? By a prominent BJP worker? Are the same BJP workers involved here? How are these things not coming out? 600 gelatin is enough to destroy the whole of Goa. And government is silent. What are the investigating agencies doing? TMC demands from the Chief Minister to explain how did these gelatin sticks. तात्सुकी तेरोमोटो ह्या जापानी मनशान ईमेली वरवीं गोंय पुलिसांक कागाळ केल्या. ताका हणजुणा 9.5 लाखांक लुटलो. 28 डिसेंबराक ही घडणूक घडिल्ली. सुरवेक एसपीन कागाळच येवंक ना अशें म्हटलें. मागीर खंय अनवळख्या आड कागाळ नोंद केली. ताजेर आयकात ट्राजनाक कितें म्हणपाचें आसा तें. That the Japanese embassy had sent a warning to its citizens to be careful when you go to Goa, particularly in Anjuna, that a certain incident happened where a man was like a tourist impersonate करून ताजे कडसून पैसे उखल्ले, ताका धमकी दिली, ताका लॉक केलो. आनी सरप्रायझिंग गोष्ट आयज अशी आसा, टुरिझम मिनिस्टर कार्निवालाक भोंवता एक उतर तेजेर उलोवंक ना. The administration is totally collapsed. There is a foreign country and Japanese embassy. But this has happened because we have ministers who are running the tourism ministry who are literally political thugs. And the answer of the SP is that we have not received any complaint. Again, I am repeating my question is, if a dead man is found on the road who is murdered, you are going to wait for a complaint? Is my question. Can this government answer this? Keep the political thug aside. Why is the Chief Minister silent on this? He's the Home Minister. A bar being opened in the museum at Fort Aguada. And the political thug is on record to say that the bar is not in the place where the cells were. See the brains of this man. The entire precinct, those people have lived there as jailers. It's not only the cell. Every step they have taken in that whole area is their sweat of blood there to get this country liberated, the state liberated. And this fellow says it is not in the part where the cells were. Was he in the cell earlier? Or is likely to go in the cell somewhere? What is he talking nonsense? गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. तमिळनाडूतल्या शिलिंगोरा 17 ते 20 फेब्रुवारी मजगती जाल्ले 14 वर्सां सकयल्ल्या 6व्या राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट मिनी सर्तीत गोंयान 6 खेपे जैतवंत रावपाचो विक्रम केलो. ताका लागून चषक सर्तीचे स्थापने सावन चषक जिखपी हो एकोडो संघ जावन रावला. फायनलीत यजमान तामिळनाडूक हारोवन गोंयान चॅम्पियनशीप जिखली. थंय गोंयाक 6 ओव्हरींनी 45 धांवड्यांचें लक्ष सादपाचें काम दिल्लें. तांणी
4 बॉल उरिल्ल्यान जिखले. ताच्या आदी गोंयान क्वॉर्टर फायनलीत महाराष्ट्र आनी सेमी फायनलीत पॉंडिचेरीचेर मात करून फायनलीत आपली सुवात मेळयल्ली. चलयो विभागात महाराष्ट्र चलयांनी कप जिखलो. युनिटी शाळेच्या मैदानार जाल्ल्या औपचारीक सुवाळ्यान कारवाई सोंपली आनी थंय चॅम्पियनशीप पंगडाक तांची ट्रॉफी दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यात आता थंडी सोंपून गरमेक सुरवात जावपाक लागल्या. फाटल्या कांय दिसाच्या थंड वातावरणात उपरांत आता चडावत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड जावन गरमी वाडटली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या सप्तकभर उणें तापमान थीर उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार चडावत तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडटले. सप्तकभर कुपाई पळोवपाक मेळटली. फुडल्या सप्तकाक उणें तापमान थीर, चडावत तापमान वाड. 21 आनी 22 तारखेक चडावत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड. सांजवेळार मळबात कुपा. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.